एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसात. जस्ट उठले आता ब्रेकफास्ट. आयज जोक झालो ब्रेकफास्टाक. ओके, चाय दवरला हांवें हे पळयात. आनी आई हांगा कितें करता हे उकडे तांदूळ न्ही, उकडे तांदूळ मातशें हें करता, म्हणजे हें क्लीन करता. ताका न्ही मातशें बारीक बारीक किडे बी लागला, सो मोपाली मातशें ताका वेचून दवरता मोपाली. हे पळयात उकडे जोक म्हणजे शिव गेलो सकाळी नुस्तें हाडपाक. तुमकां सांगलें न्ही पणजी ती कालवां हाडटा म्हणून. पणजींतल्यान कारवारांतल्यान ती येता. सो आयज गेलो शिव कालवां हाडपाक. सकाळी कॉल केलें तांकां काडून दवर म्हटलेलें, पण आयज कालवां मोठे मेळोंक ना, बारीक मेळ्ळे. पूण तरी पूण हाड म्हटलें हांवें. म्हाका आयज करी करून खावंक जाय म्हटलें. एक लास्ट क्रेविंग उरला म्हजें. तो शिव गेल्लो सकाळी 7 नुस्तें हाडपाक. आनी तें खबर ना, तो चिंतलें कितें आयज मम्मी काय ब्रेकफास्टाक काय करचें ना, लायट म्हणून येताना भाजी आनी पाव घेवन येयला. आनी मम्मीन हांगासर अंडा भुर्जी केला. आनी चिंतलेलें आमचें आई संडे अंडा भुर्जी आनी तांदळाची भाकरी करया म्हणून. मम्मीन हांगा अंडा भुर्जी करून दवरला. हे पळयात. आतां त्या वांगडा तांदळाची भाकरी ना. हे पळयात, हो भाजी पाव घेवन येयला. तो बरं आले तांदळाची भाकरी करूना म्हणून. त्या खबर नाशिल्लो आतां. समजलं आयज मम्मी काय करची ना म्हणून ब्रेकफास्टाक, म्हणजे हेवी ब्रेकफास्ट काय करची ना म्हणून. हो येताना भाजी आनी पाव घेवन येयला. हांव बरें आयज उठले अंडा भुर्जी आनी तांदळाची भाकरी खावया म्हणून. पळय हांगा पाव दिसलो म्हाका. हांवें विचारलें कितें जालें काय म्हणून. तो मम्मी बोली येताना भाजी आनी पाव घेवन येयला खंय. असले शिवनाथ न्हू शिवनाथ? हय, कसली भाजी हाडला तुवें? सराड सुकी. खंयच्यान? काफे भोसलेच्यान. हा हा. तू खालो म्हणटा अंडा भुर्जी जेवणाक खावपाचें म्हणजे आनी कितें घातलें ताका खबर ना न्ही. तो घेवन येयलो जेवणाक खावपाचें. च्या जालें म्हाजें. ओके, सो मागीर दाखयता तुमकां नुस्तें कितें हाडलें तें. हांवें म्हणटा शिव आतां व्हडलेशें आनी काय हाडनाका म्हटलें. ओके, बांगडे आसा फ्रिजीन. सो आयज ते बांगड्याचे कटलेट करतले आनी कालवाचे करी करतले. आं मम्मीन क्लीन करून दवरले कालवां. मातशे बारीक बरी आसले आसूं म्हटलें. करीचे बरें आसता तेजे. ओके, सो चला हांव करता ब्रेकफास्ट तेंच भाजी आनी पाव खावपाचें. ओके, ब्रेकफास्ट करतना मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. शिव पळय येताना खावन येयला भाजी पाव. आं आतां भूक लागलें. भाजी पाव म्हटल्यार सारको जीव ताका. हय, यम्मी ना बरें आसता. काफे भोसलेचें म्हाका इतलें आवडटा. अशें म्हाका न्ही भाजी ते सलाड सुकी बिकी आवडना म्हाका. तेंचे बरें आसता. जालें अंडा भुर्जी जेतना खायात. अंडा भुर्जी हांव खा यम्मी खंय. हो हेका बरें तापणी पडले आतां. आपल्याक पाव आनी ते हें दी खंय चॉकलेट्स हेझलनट स्प्रे. हांवें म्हटलें खा म्हटलें. अंडा भुर्जी आसा आनी सलाड सुकी आसा. ओगी खा म्हटलें. हां, तुका ते चॉकलेट सिरप बिरप मेळचें ना. चॉकलेट सिरप बिरप केन्ना खावपाचें जेन्ना कांयच ना पाव वांगडा तेन्ना खावपाचें न्ही. आतां ऑलरेडी आसा सगळें. आतां बसला आतां दिला हांवें सलाड सुकी. आनी दाखयता तुमकां नुस्तें आनी कालवां मम्मीन म्हाका दाखयलें आतां. सामकी बारीक सामकी. ताणें म्हटलेलें बारीक आसा म्हणून. खूब बारीक आहा. हांवें म्हटलें जस्ट थोडेशें सोय घालून आयज करी करया म्हटलें. रे पळय बारीक आहा कालवां. आसूं म्हाजे क्रेविंग्स उरलेले लास्ट खावपाचे. सो 100 रुपया वांटून अशें ना. 2 वाटे हाडलेले. आनी ताका म्हटलेलें हांवें बारीक सुंगटां बी आसल्यार हाड म्हणून. हे पळय बारीक सुंगटां. हेजे न्ही पुलाव जावं कितें कटलेट बिटलेट न्ही बरें जाता. बारीक सुंगटां उजरपाक मातशें वाज येता, टायम लागता इतलेंच. आनी माणकी फ्रेश आहा न्ही. हे पळयात माणकी फ्रेश आहा. सो 2-3 दीस जाले हांवें काय अशें व्लॉग करूंक ना. लास्ट केल्लेले आमी तेंच्या घरा गेल्ले पळय हावस वॉर्मिंगाक, तेच म्हणजे 30 तारखेक दिसता. हय, मागीर 1, 2, 3 तारखेक 3 दीस हांवें काय व्लॉग करूं ना. आयज आसा संडे, आयज व्लॉग करता. ओके, सो अशेंच म्हाजें आतां व्लॉग न्ही डेली अशें येवचें ना. कळ्ळें, 1 दीस सोडून 2 दीस सोडून अशें जशें म्हाका जिवा बरी दिसलें हांव व्लॉग करता. ओके, सो 2 तारखेच्यान हावस हेल्पर येवपा लागला. सकाळचे 9 येता ती.
ओके 9 येता बरें जालें बेगिना येयली ती हय काय न्ही रोखडें सगळें काम बेगिना आसा आमचें सो ती 2 तारखेच्यान येवपाक स्टार्ट केला हावज हेल्पर सो आयज संडे आयज ना ती सो म्हटलें मशीन मारया म्हटलें ती अशी झाडून मारता सो हेंच तुमकां मातशी बारीकशी अपडेट दिवया म्हटलें कित्याक डेली अशे व्लॉग बी येवचे ना ओके आनी कोणाचे बड्डे बी आसता न्ही ते मागीर तुमकां जेन्ना व्लॉग घालतले पळय सो बी रिलेटेड बड्डे बी आसता पळय ते तुमकां मागीर ते व्लॉगार हांव विश करतलें ओके सो कांय ना आतां वयता हांव मशीन मारता पुसता मातशें कित्याक शिव गेला आतां आयज काम आसा तो गेला आतां सेटअप करपाक 4 सुमार स्टार्ट जाता इवेंट सो तो मागीर येतलो न्ही बेगिना जेवण रेडी आसूंक जाय सो आयज कालवाचें हुमण करतले दाखयता तुमकां आनी बांगड्याचे कटलेट करतले हार्डली म्हाका दिसता 1-2-3-4 पीस आसतले बांगड्याचे सो म्हणजे भाजी फ्राय नाका म्हटलें मम्मीक सो कटलेट करया आनी एका जस्ट थोडेशे 2-3 माणकीनी कट केला फ्राय करपाक तो खावचो ना कटलेट बीन ताका लागून तो चला हांव मशी मारता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आनी सुंगटां बी सगळें फ्रिजीन दवरला आनी सुंगटां सामकी बरी आसा मोठी आहा ओके मानशेची सुंगटां ती बरी आहा मोठी आहा मातशी बरी आहा सायजीन इतले बारीक बीन ना सो बारीक बी आसले की आतां उजरोवपाक न्ही मातशें प्रॉब्लेम जाता वाज जाता सो मोठे आहा आयज कांयच करचें ना जर सगळें दवरला फ्रिजीन कित्याक अंडा भुर्जी बीन आसा ताका लागून ओके सो हांव करूंक येता आनी मागीर मेळटा तुमकां मागीर आयज सगळें काम जालें की मागीरूच हांव शावर घेतलें कित्याक मागीर घामान बुडटा किचनान इतलें येयलें न्ही ते घामान सगळें बुडटा सो म्हटलें पयलीं सगळें करूंक येता की शिव बी येतलो मागीर जेवपाक ताका लागून ओके मागीर मेळटा तुमकां चला आनी बांगड्याचे कटले बांगड्यांनी हांवें ऑलरेडी घातला मीठ आनी हळद घातला आनी शिजोवंक जालें शिजोवन हें पळयात ओके सो हें काटे बिटे काडून घेता आनी दाखयता तुमकां सो हांगासर न्ही हें पळयात कालवाचें हुमण करपाक अर्द नाल्ल वोड ग्रेट करून घेतला बिडगी मिरसांगो थोडेशे घेतला आनी असले मिरसांग्यो जे शॉर्ट आसता पळय ते आनी हाफ कांदो लांबसर कट करून घेतला आनी हांगा लागतले रोस्टेड हाफ टीस्पून हें रोस्टेड मस्टर्ड सीड थोडेशी मेथी रोस्टेड हळदीचो पिठो आनी 1 धाकटो चमचो घेतला हांगासर रोस्टेड कोथमीर ओके जालें मगे सो इतलेंच हें सगळें आतां मिक्सरान घालता आनी एकानी फायन वांटून घेता सो ग्रायंडरान घालचें ना कित्याक टायम जातलो सो रोखडेंच जातलें मिक्सरान ओके हेका वांटून घेता कालवाची करी न्ही आमगे 2 भशेन करतात एक गरम मसाला घालून आनी एक विदाउट गरम मसाला जशें चिकन शाकोती करना तशें न्ही गे सोय बीन भाजून सो आयज गरम मसाल्याचें कांय करचें ना बेश्टेच सिंपल करी ओके तें दाखयता तुमकां चला कितल्यान येयला पळय रांदपाक पळय कितल्यान येयला हो येयला रांदपाक हांगासर न्ही एक क्वेश्चन आसा सगळ्यांच्या तकलेर कालवा इतलें उदक कशें सुट्टा अशें तुमकां कोणाक खबर आसा म्हाका सांगात आं जितलें उदक काडून उडयलें तितलें आनीक ताका उदक येता उदक खंयचें येता हें तुमी म्हाका सांगा म्हाका खबर ना न्ही गे मम्मी म्हणटा तिका खबर ना हें खबर आसा कशें जाता उदीक घालतात कोण घालता उदीक कशें सांगा तुमी आं उदीक कशें येता तें सो आतां घालता हांव खोबरें तेल 1-2 व्हडलो चमचो सो आतां घालया आमी कांदो एक धाकटोसो कांदो आनी चॉप करून घेतला चिली घेतला पळयात एक ताका कट केला आनी थोडेशें आलें घालता ओके सो हेका न्ही आतां 1-2 मिनटांनी आमकां फ्राय करून घेवंक जाय चड अशें कांदो न्ही ब्रावन करनाकात सो कांदे न्ही हें पळयात हांवें 1-2 मिनटां अशें फ्राय करून घेतला आतां आमी घालया कालवा बरें अशें स्लोली ताका मिक्स करात पयलींच तें बारीक आहा ओके मिक्स करून न्ही आतां आमकां हें कालवा न्ही मीठ घालूं गे आं मीठ आतां घालप ना आतां आनी कालवा आमी बरें शिजोवन घेवया मातशें शिजलें की मागीर ताका मीठ घालपाचें सो हें पळयात कालवा न्ही शिजलेलें आसा आतां शिजलें न्ही तें आनी बारीक जातलें पयलींच तें बारीक आहा सो मीठ घालता आतां मीठ घालून ताका मातशें मिक्स करून घेता सो हें पळय इतलें बारीक बारीक ओके सो आतां आमी घालया मसाला न्ही गे मसाला वांटून घेतला ते घालता सो बरें मिक्स करून घेयात आनी उदक घालता इतलें पातळ दाट जाय त्या प्रमाणे उदक घालात गरम मसाला घालून केलें न्ही जाल्यार पाव वांगडा बीन चपाती वांगडा खावंक बरें जाता सामकें चिकन शाकोती कशें आनी उदक घालता सो हें पळयात हें परफेक्ट आहा सो आतां घालता हांव सोलां हें पळयात
सो जस्ट न्ही हांवें थोडेशें मीठ घातलां ताका न्ही बरेंशें खतखतो हाडया मागीर कालवाचें हुमण रेडी. सो हे पळयात बरेंशें खतखतो आयिल्लो आसा. आतां ते फायनल घालता कोथमीर. सो हांगासर कालवाचें हुमण रेडी. सो चला आता करूया आमी बांगड्याचे कटलेट. तेल घालता 1-2 चमचो. सो तेल तापलेलें आसा. आतां हांवें न्ही 2 कांदे हांगासर चॉप करून घेतला ते घालता. 2 कांदे आनी 1 हिरवी मिरसांगो न्ही हांवें कट करून घेतला ते घालता. सो कांदो न्ही 1-2 मिनटां ताका बरें फ्राय करून घेवया. सो कांदो न्ही हांवें 2 मिनटां फ्राय करून घेतला. आतां घालता हांव आलं लसूण पेस्ट आनी हेका न्ही जस्ट 1 मिनटांनी हाय फ्लेमींनी बरें फ्राय करून घेयात. सो आतां घालता हांव टोमॅटो. हांगासर न्ही हांवें 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला आनी आतां आमकां टोमॅटो न्ही अशें सॉफ्ट जायसर न्ही हेका कूक करून घेवंक जाय. जस्ट थोडेशें मीठ घालता. सो फ्लेम न्ही लो करात आनी टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. सो आतां घालता रेड चिली पावडर 1 व्हडलो चमचो. 1 धाकटो चमचो घालता हळदीचो पिठो आनी जस्ट थोडेशें हांवें हें घेतला कोरिएंडर पावडर आनी 1 धाकटो चमचो घेतला हांवें गरम मसाला आनी बरें ताका न्ही मिक्स करून घ्या. सो मसाला घालून न्ही जस्ट 1 मिनटांनी ताका मातशें कूक करून घेवया. सो आतां आमी घालया बांगडे पळय. आणि सेम तुम्ही न्ही किंगफिशू करू शकता. बरें जाता कटलेट. सो आतां घालता कोथमीर. सो आतां घालता हांव 2 व्हडलो चमचो बेसन. बेसनान न्ही मातशें ताका बायंडींग घातलें. आतां ताका न्ही बरें मिक्स करून घ्या. सो हें पळय जाल्लें आसा मिक्स करून. सो तें गरम आसा. आतां थंड जावन न्ही मागीर आमी करया कटलेट. सो आईन न्ही लिंबू शरबत केल्लें आनी जे हांवें लिंबू हांवें ते म्हणजे रस काडून दवरले न्ही आयस क्यूब करून जाल्यार थोडेशें उरलां. चला हांव लिंबू पाणी पिता आनी मागीर शावर घेता आनी कटलेट न्ही जस्ट करता मागीर न्हांवून येवन. सो ते गरम आनी ते ओके. सो चला मेळटा तुमकां मागीर. ओके चला. हय ना हांव हांगा मँगो चॅक करपा येयला. निनश्कान मँगो दिल्ले न्ही आपल्या अशें जालां आनी इतले स्वीट सांगू हो एकूच मस्त करचो म्हटलें आतां कापू आनी भितर कशें आसा खबर आहा ऑरेंज ना भितर येल्लो आसा आनी खूब स्वीट आहा. सो हांव न्ही सदांच चॅक करत रावता. पिकला सगळें बरें आहा. सो म्हटलें एकूच सोंपता कित्याक कटलेट हे कटलेट आसा मागीर भुर्जी आसा माणकी फ्राय केला हे फक्त आमेच खायला बसता आमी सगळे जाणां. एक कट करूं हो मातसो मोव जाला. हो कट करता हां उदकान घालून दवर मातशें आनी हो बुट्टी बरें कामाक पडलें आमकां. हें हाडलां आमी बेबीचे कपडे वॉश करपाक बरें बुट्टी पडले. आता आयज बरें काम केलें म्हाका कालवां हाडून आनी कितें तरी जाय आसलेलें जिवनांत. आय गे कितें म्हाका गडबड आयस्क्रीम खावंक जाला. केन्ना व्हरता आयज संडे आसा मेळना पळय. आयज संडे आयस्क्रीम मेळना खंय. बरें संडे गडबड खावंक जाला. हांव म्हाका खावंक दिसना. भितर बेबी आहा पळय ताका खावंक दिसता. केन्ना व्हरता गडबड आयस्क्रीम खावंक. शिव म्हणटलो एका आनी कितें खावंक दिसता म्हणटलो. कितें करपाचें. बेबी सांगता आपल्याक दी म्हणून हें तें केन्ना व्हरता गडबड आयस्क्रीम खावपाक. आयज बरें आसलेलें पण आयज ताका इव्हेंट आहा न्ही. आसा गांवनी एक चर्च आसा थंयसर न्ही एक फादर तेजे 50th बर्थडे सेलिब्रेशन 50वो बर्थडे सेलिब्रेशन सेंट केजिटन चर्च. सो आयज बर्थडे सेलिब्रेशन आसा. सो थंय सगळें आयज सेटअप केला. 4 स्टार्ट करतले खंय ते घालून येयला तो. सो चिंतलें आयज या म्हणून खावपाक गडबड. सासू आयज कालवानूच पोट भरयता.
आयज कालवान पोट बरें नेक्स्ट टायम केन्ना फ्री आसले एक गडबड आयस्क्रीम खावपाचें म्हाका हें रूच येयला केन्ना अशें खावंक ना हांवें गडबड आयस्क्रीम अशें ना केन्ना अशें खावंक ना हांवें सो म्हटलें तुवें 25 वर्सां पयलीं खाला हांवें तेंय खावंक ना सो आतां पळय केन्ना एक दीस टायम मेळ्ळ्यार सांजचें अशें वचून खावन येवंक जाय आनी पळय नाक पुसता आनी की एक्शन करता सो आनी एक आसा आमगे एक एसी येयला तुमकां सांगलेलें न्ही त्या रुमान एक फूल म्हणजे घालपाचें आसलेलें सो आतां ते ग्रीन बीन कितें करतलो ग्रीन बीन कट करूंक जाय फाल्यां येता गो फाल्यां आनी मॅच जावपाचें आहा घरा आमचें आयज येना बरो जावपाचो शिवरात्राक शिव ना न्ही ताका लागून आयज न येयल्लें बरें जालें सो फाल्यां येतलें आनी एसी हांगा आसा सेम ब्लू स्टाराचेर 1 टन हय सो हें पळयात हाडून दवरला जस्ट पयरूच येयला डिलिव्हरी तू चड्डी दिसता उठ थंयच्यान आं रितू रावला केन्ना त्या रुमान एसी घालता आनी न्हिदता कसो बरो आहा जाल्यार आतां हो एकूच म्हयनो मे मातशें त्रास काडूंक जाय मागीर एकदां जून कितें एक तारखेक पावस पडटा ना न्ही जुनान जून 15-20 तारखेक मागीर पावस सो मातशें फाल्यां घालतलो तो येवन सो फाल्यां आहा आमची गडबड फाल्यां येयल्यार बरो आहा फाल्यां येवचो ना तुमी मातशी बिजी आसता न्ही आसूं केन्ना येवनी घालूनी ओके मागीर मेळटा तुमकां तो जालें आमचें जेवण आनी बरें जेयलें हांव कालवाचें हुमण बरें जाल्लें आवडलें काय मातशें ना टेस्टी बरें जालें तें बरें जालें टेस्टी जाल्लें आनी चड कालवां पडलें न्ही हुमण मातशें बरें जाता सो जालें म्हटलें व्लॉग एंड घेता आनी हांगा शिव पिक्चर पळयता खंयचें पिक्चर लियो खंय नेटफ्लिक्स आमी केन्ना नेटफ्लिक्साचेर पळयनात सो आतां ताणें घातला आनी जे आमचे टाटा स्काय आहा पळय थंय सगळे चॅनल काडले आमी जे मुवी चॅनल्स आहा थंय काडले कितें जाता खबर आहा तितून न्ही दाखयलेले पिक्चर न्ही 1000 वेळा तेच दाखयतात पिके मागीर आनी कांतारा बाहुबली सेम दाखयतात तर बेश्टे ते पयशे पे करचे पेक्षा ताका म्हटलें थंय चॅनल काड आनी नेटफ्लिक्स घाल म्हटलें तितून कितें जाता खंयचे पिक्चर पळोवंक ना पळय ते लावन पळोवपा जाता काल हांवें पळयल्लें 1-2-3 शाहरुख खानचे मुवी बीन जेन्ना केन्ना पळोवंकूच नासलें हांवें पळयलें हांवें सो हें शिव आतां एड बीन आसता न्ही ताका लागून बेगीन सोंपता सो शिव वयतलो मागीर 4:30 बी असो म्हणजे पळय म्हणटा पिक्चर ओके सो चला हाचो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करात मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर न्हिदलो पळय तो म्हणटू आई तुमकां हाय म्हणूंक ना न्ही इट इज बाय तरी म्हणटा बाय म्हण चला बाय सो बर्थडे आनी एनिवर्सरी आसा तांकां विश करता सो नाव आसा बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे रोशा विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रोशा सो नेक्स्ट आसा एनिवर्सरी इमिलिया फर्नांडीस हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू बोथ विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस सदां हॅपी रावात हें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी इमिलिया फर्नांडीस आनी एनिवर्सरी आसा तो नाव आसा सोनाली एंड विनय विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू बोथ विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस सदांच हॅपी रावात हें देवा कडेन मागता हांव सो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी सोनाली एंड विनय रे हॅपी बर्थडे हैप्पी बर्थडे एंड मेनी ब्लेसिंग्स टू यू may God may cause his come happy birthday happy anniversary चला बाय bye